थँक्यू म्हणपा आयिल्ले कित्याक टुरिझम डिपार्टमेंटान टुरिझमाचे रिकॉर्ड ब्रेक केला. लास्ट टायम आमी म्हणटाले की टुरिझम डिपार्टमेंटान आमकां लायसन्सां बेगीन दिली म्हणून, पण आता ही कितें मातशें सुपर बेगीन जाली. आता ऑलरेडी तेमी आमकां मेसेज धाडली. सो हाचे फुडें केन्नाच इतले बेगीन आमकां पेमेंटाची जावं लायसन्साचे प्रोसेस केन्नाच करूंक ना. बट फर्स्ट टायम सुपर बेगीन म्हणटा तशें करून जालें आनी ताका लागून आमी चड देव बरें करूं म्हणपाक आयिल्ले टुरिझम मिनिस्टराक. कित्याक हो प्रोसेस आतां सारको ताकाय टुरिझम मिनिस्टराकय दिसलें की आपण म्हणजे बेगीन दिवची आनी जेन्ना एक दिसा आमी शेकांक घालपाक चालू केलें ना एक इंटरनॅशनल न्यूज जाता गोंयांत. आमचे तुमी जाणा गोंयांत आमचे शेकांचेर आयज टुरिझम जायते डिपेंड जाल्लें आहा. सो टुरिझम मिनिस्टरानूय हें बेगीन करून आमकां लास्ट इयर पासून जायते फायदो जालो. सो एकुसायकूय आमी टुरिझम मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा की टुरिझम मिनिस्टर आनी डायरेक्टराक आमी थँक्यू म्हणटा की आमकां बेगीन प्रोसेस करपाक आमकां एक चान्स दिलो म्हणून. आतां आमी बेगीन पेमेंट केलो जाल्यार दुसरी बाकीची लायसन्सां आमकां काडपाक त्रास जायना. की आमच्यांनी आतां एंड ऑगस्टान आमकां पेमेंट जालो की आमच्यांनी सगळीं लायसन्सां बरे भशेन कॉमेस क्वेश्चन पयलें शेक आमच्यांनी एप्लाय करपाक जातलें. सो ताका लागून आमी स्पेशली येयल्ले टुरिझम मिनिस्टर मेळपाक की हाचे मुखार अशें जावचें म्हणून आमी सांगलां ताका. आनीक दिसता की टुरिझम मिनिस्टर आमकां एवरी इयर कितें जाल्यार कितें चेंजीस करून टुरिझमान बरें हाडपाक सोदता. सो ताका लागून आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा. खंयचे परमिशनाचे डेट खंयची जातली? डेट आयज आमी पेमेंट पयलो करपाक जाय. आमची डिपार्टमेंटाची फी आहा ती आमी पयली फारीक करपाक जाय. तेजे उपरांत आमकां लायसन्स मेळटलें. सो केन्नाय हाचे असल्या टायमार केन्नाय जावंक ना. पेमेंट पासून करूंक ना. लास्ट इयर जाल्लें बट इन ऑगस्ट. नाव दिस वी आर स्टील इन जुलाय. दॅट्स वाय आय सेड इज सुपर अर्ली. सीझन कसलो आसलो? कशें आसलें? सीझन बरो जावपा जायो. कित्याक आमची एक मेसेज वयतली की शेकां दिल्या म्हणून बेगीन की जायते टुरिस्ट शेकांक लागून चोयता. इवन इंडियन टुरिस्ट पासून म्हणटा ओ देर आर नो शेक देन वी डोंट वांट टू कम. देन आतां कितें जालें एक पॉझिटिव्ह मेसेज जेन्ना सदांच तुमी जाणा सदांच आवाज जातालो की शेकान ना रे बेगीन दिवना शेकान दिवंक ना. चार्टरूय प्रॉब्लेम जाताले. टुरिस्टूय कॅन्सल करताले हॉलिडे. आनी चडशे टुरिस्ट आमकां कॉन्टॅक्ट करता जे आमचे रिपीट क्लायंट आहा ते. सो एक सारकी बरी पॉझिटिव्ह मेसेज सारकी वयतली सगळ्यांक. लास्ट इयर एक मेजर इश्यू जाल्लो तो तुमची शेकां सबलीज करता पळय ते. सो तेज्या खातीर फाटल्या फावटी खुबशे इन्सिडेंटूय जाले. सो तेजेर कितें प्रिकॉशन घेतले? तेजेर टुरिझम मिनिस्टरान डिपार्टमेंटान एक्शन घेतलां सगळ्यांचेर. आनी जे कोणें दुसरी साबलीक केला ते कोण आयज सांपडल्या कोणें साबलीज केला ते लायसन्सां तेचेर एक्शन जालां. तुमी शेकार सबलीज कित्याक करता अशें? हा करेक्ट. ते सारकें विचारलें तुवें. आमी पळय आमी शेकांक घालून येयला आमी ट्रेडिशनल शेकूनच. पूण जे कितें एकूच मातशें प्रॉब्लेम जाता की 10% पडे आहा जे तर लॉटरी जाता न्हू. सो ते कितें करता ते हालीं एप्लाय करता भायल्यांक दिवपाक. सो आमी ते थोडी केसी सांगल्या पण आमी डिपार्टमेंटान स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलां तेजेर. सो हाचे फुडें हें जायना जावपाक आमी कितें पळय गोंयकार कोणाक घालता जाल्यार आमी आहा 100% गोंयकारांचे बरो आहा. बट जे जेन्ना भायल्याक दिता तेन्ना आमी एगेन्स्ट. कित्याक आमी जाणा आमी कितें करून झगडटा ते शेकांक दवरपाक. आज पासून टुरिझम मिनिस्टरूय आमकां जायते भाशेन दिता शेकांक. ओके. आनी फीएकूय लागून ताणें आमकां सांगलां कितें आपण रिड्यूस करता म्हणून. लास्ट सीझन बरें आसलें तुमचें? लास्ट सीझन म्हणल्यार कितें जालें लास्ट सीझन मातशें इनिशियली मातशें प्रॉब्लेम आसलें पण मागीर बरो जालो सीझन. आतां आनी बरें आसता. आसपाक जाय बरें आसपाक जाय. कित्याक आतां आमी कॉम्पीट करता न्हू दुसरे डेस्टिनेशना कडेन. सो बरें आसपाक जाय. आतां कितें जालां पळय आमी सदां म्हणपाक जायना की आरे टुरिझम डिपार्टमेंटान चोवपाक जाय टुरिझम मिनिस्टरान चोवपाक जाय. आमी टुरिझम मिनिस्टराक एक साथ दिवपाक जाय बाबा चल खंय कितें आहा जाल्यार टुरिझम मिनिस्टर वचून उलोवन आतां पळय आमी आतां शेकवाले टुरिझम मिनिस्टराक उलयले आनी टुरिझम मिनिस्टर आमकां कितें जाय तें दिता बरे भाशेन. सो अशें करून जावपाक जाय. सदां गव्हर्मेंटाकूय ब्लेम केलो म्हण जायना. आमी आमचेरूय थोडी ब्लेम दिवपाक जाय. आतां तुमी कशें चल्लां मुखार शेकवाले तुमी साबलेट करता म्हणून साबलेट करून कितें जालें तुमकां खबर आहा कोणें साबलेट केली? आमी हांगा आतां गोव्हर्मेंटाक ब्लेम करपाक वता ना न्हू. गव्हर्मेंटान ती म्हणल्यार साबलेट कर म्हणून सांगलो ना. सो टुरिझम मिनिस्टर एगेन साबलेटिंगाचेर आमी ताका सांगलां वी आर व्हेरी हॅपी बिकॉज ही इज टेकिंग एक्शन एगेन्स्ट दीस इलिगल साबलेटिंग.